गायन घेऊया A9, पेज नंबर 4. Bapak putakatnya kayon korunia Deva moga kaya Dalo ubania Bapak putakatnya kayon korunia Deva moga kaya Deva utoraiku Cibit babak beto Sogli etai saya Deva moga kaya Deva utoraiku Cibit babak beto Sogli etai saya Deva सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेटयता देवाक दिन वासून नायटी रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचे पासत आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिरील सेबस्टियन देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया डेलिसिया मिनेझीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. सांताना आनी डॉली आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आतां ह्या दिसांनी कोविडाच्यो केसीस वाडत आसात, आंकडे चडत आसात, जाल्यार सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमच्या दोतोरां नर्सी पासत मागुया हो सगळो लोड आतां जो वाडटलो तो हाताळपाक तांकां फावो तितली कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. तशेंच हे दिसांनी जे कोण उमेदवार आसात एलिसांवाची तयारी करतात तांचे पासत मागुया. तांणी सगळी काळजी घेवपाक आपणाच्या एलिसांवाचेर न्हय पूण लोकांच्या जिवाचेर तांणी चड काळजी घेवपाक तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं. बाबा भगिनीनो, जेजू जावन आसलो तोच मसिया जो देवाची काकलूत देवाची कृपा आमकां दिवंक आनी अणभवूंक आयलो ह्या संवसारांत. ताणें ही बरी खबर सगळ्या जुलुमाक आसलेल्या पिडेंत आसलेल्या पातक्यांक अनाथांक विधवांक ही परगटली आनी हेच इजायस प्रवाद्यान 61 अवेस्वरान 1 ते 2 ताणें आदींच फुडें सांगलेलें. इजायस प्रवादी म्हणटा एक मसियस येतलो जो तुमकां बरी खबर परगटतलो, जो कुड्ड्यांक पांगड्यांक विधवांक आनी सगळ्या अनाथांक ही बरी खबर आनी देवाची काकलूत आनी मोग तो तुमकां दाखोड करतलो. हो जेजू आमचे मदें आयलो, आमकां आपली भुरगीं केली. आमी दर दिसाक ह्या देवाचें उतर आयकता आसतना त्याच जेजून दिल्ली शिकोवण आमच्या जिवितांत पाडूंक आनी उदीक दुसऱ्यां सवें भोव करून अनाथा सवें गरिबां सवें कोण नासतल्या सवें दयाळ मोवाळ जावंक आनी देवाचो मोग तांकांय अणभवूंक आमी उदीक प्रयत्न करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागुया. काळ संतान दूख दवरतल्या
बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय Krista kaklut koor Krista kakut koor आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या kaklut koor सोम्या काकूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थुया कोनवाड्या बापा तुज्या पुता वरवीं सगळ्या पोरसांक तुजो सासणीक पोरजोर तुवें फांकयलोय ह्या आमच्या सुरवंडाराचो पूर्ण प्रकाश आमी ओळखोचो कोर आनी ही आमची ओळख वाडोवन चोडोवन सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान आसूं चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपले भावाचो द्वेष करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो आपणाक दिश्टी पडटा ते भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना ते देवाचो तो मोग कसो करतलो कोरें आमी ताचे कडचे आज्ञा घेतल्यात ती ही जो कोण देवाचो मोग करता ताणे आपले भावाचोय मोग करचो जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण एक खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जाका देवान जोल्न दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां परतून म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्यायनितीन तुजे परचेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो
तांचो जीव काडचे दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब: तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताजे नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगू. प्रिथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सुडय म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उद्गार: हालेलुया, 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 हालेलुया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका मागला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. तुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू पवित्र आत्म्याच्या बोडान गालिलेक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगताली. जेसू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय परमणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताणें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक उगडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. Isaiah chapter 61, 1-2. बाबा भयणीनो, ह्या इसायास प्रवाद्यान आदी फुडें बाकीत केल्लें एक मसीह येतलो आनी तो सर्वेस्पराच्या आत्म्यान भरून जुलुमांक बरी खबर गरिबांक आनी सगळ्यांक कोयद्यांक आनी कुड्ड्यांक बाबा भयणीनो सोडयतलो, सुटका दितलो, परतून नदर दितलो आनी सगळे जुलुमांक सांपडलेल्यांक बाबा भयणीनो ह्या संवसारांतले तो उदीक सुटका दिवन तांकां मुक्त करतलो. काय बरी खबर जेसू ह्या मसीयस ह्या प्रवाद्यान सांगलेले परी जेसू आयल्या उपरांत ती पूर्ण जाता म्हूण जेसू आपूण हें पुस्तक उगडटा आनी तांकां कुडीत करता. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जुआंवाचे चितीन आमकां शेवटाक उतरां मेळटात. संवसाराचेर आमी जैत वेला तें हें आमचो बावाट. आनी खरेंच इसायास प्रवाद्यान जें बाकीत केल्लें तें जुदेव पोरजे किरीत भाशेन बावार्थ आसलो एक मसीयस येता. दे हॅड डीप फेथ that the Messiah would come at a time and redeem them and save them. खरेंच तांकां बावार्थ आसलो ओ मसीयस येतलो म्हूण. आनी ह्या तांच्या बावार्थान ती ओदीक आनी ओदीक त्या मसीयसाक आवडून ओंत्रेकून आशेतालीं. जेन्ना जेसू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना खरेंच होच तो प्रवाद्यांनी बाकणाऱ्यांनी सांगलेलो म्हूण तांकां गमलें. आनी हाका लागून ओदीक आनी ओदीक देवाचो मोग आपल्या जिवितांत तांणी अणभवलो
आनी बागयून सुवाव आयच्या पयले चिठीन काय बरें आमकां पयल्या वाचपान सांगता देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया. काय बरीं उतरां भाव भयणो. आजकाल संवसारान आमी नदर मारता तेन्ना हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो दुयेस. भाव भयणो, बागयून जुवांव आदल्या काळार ही बरयता पूण हें देवाचें उतर आयज आमच्या समाजान लागू जाता. खरेंच आमी जायत्यो वस्तू करता देवाक आमी दिवंक तयार आसा. पयशे आमी दिता, डोनेशन आमी दिता, वेळ आमी दिता, जायते फावटी मागण्याक हांगातूय आमी धांवता. इतलेंच न्हय, देवा खातीर आमी वेळ सारूंक आनी मोहिमा दिवंक आमी तयार आसा. पूण आमी म्हणटा ही सगळी मोहिमा सायबा फकत हे देव मंदिरांतूच आमी दितले. तशें देव मंदिराच्या उमऱ्यार आमी पावता दारा भायर तेन्ना आमच्या मनांत सगळीं आडगां आमच्या भावा भयणां विशीं आमच्या मनांत येतात. ताका कसो खाला उडोवचो, ताच्यो खबरो कश्यो आमी करच्यो, ताचें नांव कशें पिड्यार करचें, ताका आमी कसो बाबा भयण विंगास घेवचो, हें आमचे मतीन चलता. वी डिस्पायज आवर ब्रदर. खरेंच आमच्या भावाचो दुयेस करूंक आमी बाबा वेळ काडिना. आमच्याच कुटुंबान घडये आमची थोडी बाबा भयणां आसात जी वरांच्या वरां मागणी करतात. वरांच्या वरां घडीक आपल्याक उणें करून देवाक दिवंक तयार आसात. इतलें की आपल्या लागीं आसलेली गिरेस्तकायेंतली थोड्यो वस्तू सुद्दां व्हरून ती पवित्र इगोज मातेक दितात. दिव बरें, गरज, कित्याक इगोज मात चलूंक जाय. पूण बाबा भयणीनो, आपल्या भावाक आपल्याच कुटुंबान रावतल्याचो मोग कर म्हूण सांगत जाल्यार बाबा भयणीनो ती सगळीं रागाबरीच जातात. ताणें म्हाका अशें केलें, तशें केलें, ताणें म्हाका हें करूंक ना, तें करूंक ना. वर्सांच्या वर्सां दुस्मानकाय घेवन बसतात. वर्साच्या वर्सां आमी एकामेका सोबें उलयना. वर्साच्या वर्सां आमकां आमचे संबंद बाबा भयणीनो सगळे वाऱ्यार पडल्यात आनी आमी एकामेका सोबें परतून मोगान जिवंक तयार ना. वी आर नॉट रेडी टू लव वन एनदर अगेन. आमच्या भावाचो आमी द्वेश करूंक तयार आसा. आमच्या भावाक आमी पयसावंक तयार आसा. आमच्या भावाक निसणटोन ताचें करूंक आमी सगळीं पावलां उबारता. भाव भयणो, मनशाराय आयज ह्या समाजान काबार जाल्यात आनी हेंच आमच्या समाजान जाता तें आमी पळयता. जायते फावटी दुसऱ्यांक वायट करूंक, दुसऱ्यांचें पाड करूंक, दुसऱ्यांक खालावूंक, बरो पुत्यान कोणूय आमकां दिलो जाल्यार त्या मनशाचें नांव विबाडूंक आमी तयार रावता. आनी हेंच बागयून जुवांव आमकां काय बरें म्हणटा. खरेंच आमी ताची करची आज्ञा घेतल्या. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. ही हू लव्स गॉड शूड ऑल्सो लव हीज नेबर. खरेंच भाव आमच्या भावाचो मोग करूंक अवघड आमकां, आमचे भयणीचो मोग करूंक आमकां कठीण लागता. पूण तोच देव आमकां शिकयता आपल्या ह्या आयच्या शुभ वर्तमानात. जें कितें आपल्यान बाकनारा वरवीं केल्लें, प्रभाद्या वरवीं केल्लें, इजायस प्रभाद्या वरवीं ताणें बरोवन दवरलेलें, तेंच बाबा भयणीनो जेजू वरवीं देव आमकां पूर्ण करता. आनी तो ह्या आपल्या पुताक धाडून सगल्यांक बाबा भयणीनो ताच्या आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तो ही बरी खबर सगळ्या मनशा कुळाक दिता. कित्याक मनशा कुळाचो देव मोगता. गॉड लव्स ह्युमॅनिटी. टुडे द वर्ल्ड हॅज लॉस्ट ह्युमॅनिटी. द ह्युमन टच इज नॉट दे. आमचे मदें मनशाराय म्हणटा ती आमी भाव भयणो सोडून दिल्या. जायते फावटी होच देव आमकां उगडास करता. हांव गरिबांक बरी खबर दिवं, टू लव द पुअर. हांव कैद्यांक सुटका परगटूंक आयलां, दॅट आय मे विजीट द प्रिजनर्स. हांव कुड्यांक परतून नदर दिवंक आयलां. आमी आमचे मदें वी हॅव बिकम ब्लायंड. We have become blind to the atrocities. We have become blind to people suffering. We have become blind to those who are our neighbors. म्हणटूच तुमकां परतून नदर दिवंक हांव आयलां. जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आयलां. Those who are bound in chains. जुलूम कसले बाबा भयणो? गुलामशाही करतले. आमी दुसऱ्यांचे नाका आसलेले लांपयाव जावन भोंवतले. आमी दुसऱ्यांचे बाबा भयणीनो बेश्टे नाका आसलेले हांगातूय तांकां वयर काडूंक आमी बाबा भयणी नाका आसलेले खबरो करून दुसऱ्यांक वयर काडूंक भोंवतले. जे कोण ह्या संवसारान वायट करतात तांकांच आमचो तेंको दितले. आमी जे संवसारान बाबा भयणी दुसऱ्या सवें जुलूमशाही चलयतात तांकांच आमी वयर काडटले. तांचेंच बरेपण फांकयतले. असले बाबा भयणी आमी गुलाम जाल्ले आसात. आज
तो जिसू आमकां परतून एकदां उगडास करता. तुमी म्हजे गवाय. ह्या संवसारान आमचे शिराव आमी ह्या सोम्याक म्हणटाव तेन्ना तोच सोमी आमकां ह्याच जेजूच्या इजायस प्रभाद्या वरवीं उलयलेल्या उतरा वरवीं आमकां म्हणटा, हांव आयला देवाची काकलूत आनी देवाचो मोग तुमकां अणभवून दिवंक. तो तुमी हो देवाचो मोग आनी काकलूत दुसऱ्यांक दिवया. तुमी गरिबांची बरी खबर घेयात. तुमी जुलुमाक आसलेल्यांक सुरता दिवंक वावरात. तुमी कोयद्यांक भेट करात. अशें देवाचो मोग तुमी आपल्या भावा सोबें करतात म्हूण दाखोवन करतले. हीच कृपा दर दिसाक आमच्या वावरांतल्यान आमच्या वेव्हारांतल्यान करूंक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन कृपा आनी बोड मागून दिवं. गायन घेऊया C14. देवी आमची भेटूंक घाटाव, आमची काळजां दाटून घालताव, आमची मोनां तुकोर बिताव, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थोन मागताव. गोवा उदो हालत्रार हाडटाव, नाका चोरू समोर पिताव, आमचे सुख दूख सोरबेट वयताव, मानून घे म्हूण विनोद करताव, आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भावा म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आनी आमी तुजे कडचीं घेताव आनी तुका परतून दिताव. तो तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटूं, तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. उनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण पोलजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोब दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस्त ज्ञातनांतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोरोनाचे रोगो पातकांचे बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कुरा बाबार्थाचो बूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसूची मोत जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसूची मोत जाला जेसू नव्यान येतलो बापाच्या मरणाचो आनी पुनः शिवोवनपणाचो आमी भक्ती पडून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनः शिवोवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माई सांगतीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांच सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताई पवित्र आत्म्याच्या एकपौडान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोन दिसाक आमच्या भावाचो द्वेष न्हय पूण ताचो मोग करूंक आमकां जेसून प्रार्थनांत शिकयलां आमच्या दुस्मानाक आमी बक्षितांव तितले फावटी आमची पातकां देव बक्षूंक तयार आसा हेच मनान धरून आमी दर दिसाक आमचे चुकलेल्यांक बक्षूंक आमकां कृपा ह्या प्रार्थनांत मागून घेवया सगळीं बरोबर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार तकलेकी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक उलयन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसता आमची कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्तो जेसू गोरिबांक कोयद्यांक आनी सगल्या जुलमांक सोडूंक आयलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गान घेऊया D6
आमी सगळीं सोबेस्पराची भुरगीं जेजू सोबेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले एकूच काळ आमच्या ओतम्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सोबे सोबेस्ता देवा रूपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जावचो ना पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागतांव हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो बागेवन जुजे वाज आमचे दिवसीचो पात्रोण आनी आमचो गोंयचो पूत ताची परब जानेराचे 16वेर फाल्यां तावन 7 तारखेर तावन जुजे वाजाची नोवेना सुरू जातात आमी सगळीं नेटान उर्बेन आनी भावार्थान ह्या नोवेनांनी वांटो घेवया खरीत भाशेन ही नोवेना आमच्या शेजाऱ्याक म्हणजे सांकवाळ जातात आनी कालच्या दिसाक आनी पयरच्या दिसाक जें कितें परतून घडलां जे फ्रिंज ग्रुप्स आसात धर्मभेद करपी आसात ते परतून आपल्यो तकल्यो वयर काडपाक लागलेले आसात ते आमी सगळ्यांनी पळयलां खरीत भाशेन मागुया तांचे पासत तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांच्या मनार उजवाड घालूंक आनी जो धर्मभेद घालून आपणाच्योच वस्तू करूंक सोदतात तांची मनां उजवाडाय म्हण मागुया त्या भायर आमी ह्या जाग्यार वचपाक गरज आसा थंयसर वचून मागणें करपाक बागेवन जुजे वाजाची नोवेना जंय जातली म्हणजे जी आदली इगोर्ज आसा सांकवाडेची थंयसर ही नोवेना जातली जाता ते भाशेन आमी सगळ्यांनी थंयसर भेट दिवची गोराबे कशें आमी थंयसर वचूं येता तेर्स करूं येता मागणें करूं येता आनी मिसाचे भेटेनूय वांटो घेवं येता हाचे विशींची म्हायती आसा डिटेल्स आसात त्यो आमच्या सगळ्या ग्रुप्सांचेर धाडलेल्यो आसात मांडा बोर्ड नोवेनाची कशी जातली ती तुमच्यान जाता ते भाशेन ह्या नोवेनांनी भाग घेवचो आनी भोव करून जे धर्मभेद घालूंक सोदतात तांचे पासत मागून
तशेंच ते कितें वायट करिना जावं आमी आमचें आसणें थंयसर दाखोवंक आमी प्रयत्न करुया. आमच्या फिरगुजेंतूय आमी नव्यान डेली करतले हांव सकाळचे 7 वाजताचे मीस जुजेवादाचे नव्यानाचे मीस जातले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाचो मोग करूंक परतून तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया M5. पवित्र आत्मो मोचेर देवला म्हाका पवित्र करून आतां माफी शांती संतोष प्रीती मनशाक परगट करूंक धाडटा. तुमल्याक बरी खबर दिवच्या कोयल्याक सुटका परगट कोच्या खुट्याक पोतो नोदो दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला. पवित्र आत्मो मोचेर देवला म्हाका पवित्र करून आतां माफी शांती संतोष प्रीती मनशाक